उबी रावया. मोच्या बाबळीन मोच्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जा म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनान खरी महिमे आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या दावात सर्वेश्वर मानून घे. बोदळ बापा तुझे वेदीचे तुका भेटोवंक हिंदाण आमी हाडल्यान हे भेटोवनी वरवीं नच्या मध्यस्था जेजू सारकी आमकां पावय आनी आमच्या उमलीक रोगतान आमकां धुवून पवित्र कर आनी तुज्या देवीक जिवितान आमकां नवी कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सगळे असो आमची काळजां बारुया सर्वेश्वरात वार्ता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय वर्ष आम्ही करून खावं. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी शासनाच्या देवा सर काळ्यांनी सोदता जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोगान आमी ताचें मरण सोमरोमतांव जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टांव तीर भरवशान ताच्या महिमेवंत येण्याक ओत्रेकतांव देखून आतां देवदूतान बोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव. Sorgani संसार मला तुझ्या वैभवान उंचही तुका सोयीचो सर्वेश्वराची नावी येतात गाजू उंचही तुका सोयीचो. बापा करोस तुम पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणांची जो तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावन ती आमकां आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परीन जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रोगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पितांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचतां जेजूची कूड आनी रोगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्मेवरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराख्य प्रथमेचेर विस्तारलेले तुजे पयत सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा कार्दियाल फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापान सगळे यज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवांसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतांव आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती भाग्यवन जुजे भाग्यवन धर्मतान सरकारीन तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताईं पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक
आमच्या सोडवंडराच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकतुयेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. सौम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पयत सभेच्या भावार ताचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवर चलयताय सासनांच्या सासनां. सौम्याची शांती सदां काल तुमचे सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेडी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. सौम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. कोमयांच्या वेळार आमी गायन गावया. D40 तुजेच फाटल्यान येता हांव जेजू, पान 70 D42 पेज 71. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे विसवसान, मरणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदका पिकान, मरणांतल्या सुक्या जाग्यार जेजू आमचे उदका पिकान. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. तुजेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या, भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या. कोरोनाचा दोंगरा सोड्या जेजू आमची शिवपाच विचार, आमचे निर्मळ स्तोत्री जेजू आमचे मागीं चांचणी, आमचे निर्मळ स्तोत्री जेजू आमचे जिवीत चांचणी. तुजेच फाटल्यान
जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या तुझे स्वाडल्यान येता जेजू आमच्या गोड्या भुकेन आमी मरता जेजू आमच्या उड्या भो पवित्र बापा जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स आमकां दिवन तुवें आमकां दादोशीं केलें आमच्या सोडवणदाराचें रगत आमकां सासणीक जिविताची जोर जावं हे जोरींतल्यान दिसान दीस पिवून तुज्या जिवान बोल्लोली नवी मनशां आमी जावंक पावूं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवी आयज हांव संत घेवन योका दिता आमची नवी सिस्टर जेनिस मेरियन डिसोजा काल तिणें दिनवासनीचे मीस घेतले घोडे जायती जाण येवंक नात त्या मिसा कित्याक आदली मिसां आहली न्हू सो आय वेलकम हर ऑन बिहाफ ऑफ द पॅरिश प्रिस्ट आनी 9 दीस तें सुट्यांक आहा आतां खूंय ट्रान्सफर जाला वडाला गेला मुंबय आनी काल सांगलोलें ते भशेन आमी पावता तेन्ना येयत तुज्या कॉन्वेंटान बेट करूं आमकां कांय नाका एक काळी चाव आनी बटाट वाड दिल्या पुरो बिकॉज इट इज वडाला न्हू तें मेळ्ळ्या पुरो सो बरें हांव येता हांव सो हॅव अ गूड हॉलिडे रेस्ट yourself well and then resume your duties in Vadala with full vigor to serve the Lord and His Holy Church. Sorves potumche savyasson तुमचे sor podveda dev bap ani pot ani povitratman तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन गावुया संस्कारा कितल्या आवडत्या आर 35 पान 109 आणि 4 आर 35 पेज 194 संस्कारा कितल्या आवडत्या सासवागीर मान करता सोडू दिवून आपली Salvador Novodorda Soivace Vishoyavce Usvada Gudavuga Tilvarur Amsavava Songvarde Vishoyina Prat
तुया सौम्या जेजू क्रिस्ता आमच्या सोडवणारा तुझ्या कोश्टा मनाच्या उगडासाक होच्या संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या योजनान जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडोय. अशें तुजे सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक अदीक भरूं. ह्या तुज्याच नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापाचो वें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ताय आसूं दी. शेवटाक गायन गावुया जेजू भाशेन R10 पान 170 आनी 9 R10 पेज 179. जेजू भाशेन आचे हांवें उलयताना वावुरताना जेजू भाशेन